बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. मोगाच्या इश्टानो, पाप साहेब लिओ 14व्या ह्या वर्सा शेपाय शेमाय वडिलांच्या दिसा वडिलांक संदेश दिवन अशें सांगता, जो भावार्थ आमी इतलीं वर्सां जियेल्या तो आमी मोगान आमच्या कुटुंबाक आनी हेरांक वांटुया. आपल्या बऱ्या जिविताचे देखी वरवीं तरणाट्यांक आकारून तांकां बोरवाशाचे नमुणे जावंक आवय बापायक आनी वडिलांक देवाचे एक्केरीत आपोवणे आसा. देखूनच आमच्या आदल्यांची म्हणणी आसा, फुडलें जोत तशेंच फाटलें जोत. तरणाट्यांची पिराय सदांच वायटाच्या तुफानाक सांपडटा आनी जिविताच्या आव्हानांनी निराशीपण अणभवता. असल्या वेळार आमची वडिलां तर तांकां बोरवाशाचे नमुणे जायनात जाल्यार ती वायट प्रसंगाक सापडून विकाळी वखदां घेवंक पावतात. तोरायच्या नोवेनाच्या दिसा मिसाची भेट समारंभताना आमची जबाबदारी वळखुया आनी पयलीं आमच्या देखीवंत जिविता वरवीं तरणाट्यांक देखीवंत जावंक वावरुया. हे वरवीं तरणाट्यांक आकारून तांकां बोरवाशाचे नमुणे जावया. आज आमी आमच्या गोंयच्या कातेद्रालाची आस्कारीन आलेसांड्रियाची साकातारीन हिची परब समारंभतांव. तिचो कडेगांत भावार्थ आनी देखीवंत जिवीत आमकां एक बोरवाशाचो नमुनो जावं दी. मोगळा भोवपणीनो, तरणाट्यांक आकारूंक आमची जबाबदारी हें सुरवातेच्या उतरांत आमच्या कानार सादलां. जाल्यार हेंच करूंक देवान दिल्लें आपोवणें आमी स्विकारूंक ह्या मिसांत मागतना आमच्या दोळ्या मुखार भाग्योन कातारिनाक धरून तिच्या जिविताची देख आमकां स्फूर्ती करूंक आमी आमच्या तरणाट्यांक आकारून हाडूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा त्याच देवाचो आदार मागुया. पूण अशें करूंक आमी चुकल्या हें मनान धरून देवाच्या काकलुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भणिनो, म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता, मनान चिंतून तनान उंचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो प्रार्थ, हो म्हजो प्रार्थ, हो म्हजो बरो प्रार्थ. हे पसत भाग घेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतान आनी भक्तान आनी तुमकां बाबा भणिनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूंक आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. देवा सोर देण्याच्या दातारा आंकवारपण सांबाळून जेजूचो मोग करूंक आनी रगत वारूंक ताका साक्षी दिवंक ही तुज्या वसोक्त भुरग्यांक तुजी अपुरबायेची देणी
आज भाग्यवंत कातारिनाचो वार्षिक समारंभाचो दीस पाळटना तिचे आंकवार निर्बळपणा आनी दिरादीक भावार्थ पसत संतोशान आमी तुका दिनवासता आनी तिचे विणवणेन आमकांय आमच्या जोण एकल्याच्या बेसा परमणे निश्कळंकपण सांबाळूंक आनी भावार्थान ती रावंक करपा दी म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेंच दोग तांकां लागचें ना. पिशाचे दोळ्या मुखार ते मेलोलीं दिसलीं. संवसार सांडून प्रामाणीक मनशां गेलीं. तें एक नोश्ट दिसलें. तांचें मरण तांचो सत्यानाश म्हूण ही पिशी समजली. पूण ती आपले शांत आसात. मनशा मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमोल जिविताच्या बरवाश्यान भोल्ल्यान तांची काळजां. थोडेच दूख सोसूंक खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवतात म्हूण ताका कळून आयलें. भांगार उज्यान घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासली आनी होमाचें अर्पण कशें तांकां मानून घेतली. देवान तांकां भेट दिवन येतलो त्या दिसा ती सगळी पडझडीत जातली आनीक उज्यांतल्या किठ्ठ्या परी ती धांवतली. ती राष्ट्राची नीत करतली आनी फौजांचेर राजवट चलयतली आनी सर्वेस्पर सासनाक तांचो राजा जातलो. तांचेर पातयेता ती हें सोत सजमवतली. ताका विस्वाशी रावतात ती ताचे सवें मोगान जियेतली. कित्याक ताणें विचून काडलोल्यांक कुरपा आनी काकलूत मेळटली. देवाचें उतरें. देवाचे परोपकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. रोट्या तुकानी बोगदाती गायोना गावून करतात लोणी. सगळीं गावया. रोट्या तुकानी बोगदाती गायोना गावून करतात लोणी. सियोनाच्या गुलामाक सर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. ऑन बावार्थी लेगून म्हणूंक लागले. कसलीं कसलीं अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात? होय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमची काळजां संतोशान मुरगोटलीं.
गावून कोतात लोणी जशे नेभागान उदक उलट नव्यान व्हांवतात तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुखांनी वोंपतात तीं गायोना घावून करतात लोणी. रोडण्या दुखांनी वोंपतात तीं गायोना घावून करतात लोणी. वेता वेता दुखा बरीच चल्ली हातान घेवन वोंप्यांचें भी. येता येता गितां गावून आयलीं माथ्यार मारून कोणशांचे बरे. रोडण्या दुखांनी वोंपतात तीं गायोना घावून करतात लोणी. बागेवन पावलोन कोरीतकारांक बरयले दुसरें चिटेवेलें वाचप. भावा भयणीनो, बोडाय दाखोवंक सोदता ताणें सोम्या सवें बोडाय दाखोवची. आपणाचीच व्हडवीक सांगता तो मनीस व्हड आनी मानवलो जायना, पूण जाची व्हडवीक सोमी सांगता तो की मनीस व्हड आनी मानवलो. म्हजें पिशेपण तुमी इतलें सोंसलें जाल्यार, पूण खरेंच तुमी तें सोंसतात. म्हाका तुमची पासत प्रेमाशा भोगता ती देवाचीच प्रेमाशा, कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ताक लग्नाचें उतर करून दिल्यांत आनी हे पोरी एक निर्मोल आंकवार कशी ह्या एकाच पोतीच्या हातांत तुमकां घाल्ल्यांत. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सगळीं उबी रावया. जेजूची पोतुनी ये, फुडें सोर, ओ मुकूट घे. सासणांक तावन सोम्यान तुका तो तयार करून दवरला. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं, तुमचे सवें आसूं. मातयेवा पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवूं नाकात, कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक हेमकोणांत नास करूंक तांक आसा ताका ओदीक भियेयात. पयशांक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कोडो नासतना भूंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तोकलेचे केंस सगळे मेजलोले आसात. म्हणटूच तुमी भिवूं नाकात. शेरक्याच्या बिऱ्यां परस तुमी ओदीक व्हरतीं.
देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशां हुजीर पोरगोटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाक हुजीर हांवूय पोरगोडटलों. पूण मनशां हुजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, भागीवंत फ्रांसीस शावेराच्या दुसऱ्या नोवेनाक आमी आसा आनी आमच्या मुखार आयज असो विशय घुटून हाडलेलो आसा. देवाचें आपोणें स्विकारून तरणाट्यांक आकारून तांकां बोरवोशाचे नमुणे आमी जावया. 2004 ह्या वर्साक मेल गिब्सन हो एक फामाद डायरेक्टर, फिल्म मेकर, बरोवपी, रायटर हाणें US देशांत एक फामाद चलचित्र रिलीज केल्लें आनी तें जावन आसलें द पॅशन ऑफ द क्रायस्ट. इतलें फामाद जालोलें तरणाटीं तशींच वाडलोलीं ह्या मुवीक येवन जायते ही मुवी पळयतालीं आनी तातूंतलो एकलो 21 वर्सांचो भुरगो डॅन रँडल लीच म्हणलोलो तोय ह्या मुवीक पळोवंक गेल्लो. मुवी पळोवन घरा आयल्लो तेन्ना ताका ताचें कुसेंस खावपाक लागलें आनी मुवी पळोवन ताणें आपलें जिवीत बदल्लें. कितें जालें काय ताच्या जिवितांत ह्या तरणाट्यान आनीक 19 वर्साचें ॲशली निकोल म्हणटा ते चेडवाचो मर्डर केलोलो आनी ती केस सुइसायड म्हूण क्लोज जालोली आनी सुइसायड म्हूण क्लोज जावन तितूंच काबार जालोली. आपूण कितलो ही चूक आदारल्या त्या आवय बापायक सांगून उपरांत आपुणूच पुलीस स्टेशनार गेलो आनी आपणाकूच सरेंडर केलो. जे पातक ताणें आदारलोलें त्या पातकाची ताणें दूख धरली आनी आपलें जिवीत ताणें बदल्लें. एक नव्या मार्गान आपली पावलां मारूंक तो फुडें सरलो. मोगाड भयणी भावांनो, कोण एक तरणाटें म्हणटालें, फादर आतां आनी कितें उरलां संवसारांत, सगळेंच वायट वायट घडटा आनी वायटूच पळोवपाक मेळटा. हांव म्हणटलो सगळेंच वायट वायटांनी बदलूंक जाता. आयच्या शिव वर्तमानांत हांव एकूच वडीचेर तुमकां म्हजें नियाड सांगतलो. शेरक्यां आसता तीं, ते स्पॅरोज आसता ते कांय पयशांक विकतात आनी तुवें जेजू सांगता तांकां मोल आसा, कितलें मोल आसा, पूण मुखार फुडें सांगता मनशांक त्यावन ओदीक मोल आसा. तर हांगा आसलोलीं तुमी भाव भयणां, ओदीक तरणाट्यांक हांव सांगतलो देवा मुखार आमी ओदीक मोलादीक, सगलीं आमी देवाची मोगाड भुरगीं. आयज तरणाट्या पासत आमी मागतना 2 मुद्दे चुकतात, पूण चुकतात तेन्ना ताका मोगान सांगूंक आमचो कायदो. फादर तें आयकोनाच मरे, असलें जाय तें आयकूंक मेळटा. एक पाट सांगल्यार कोण आयकोता, जायते पावटी सांगूंक जाय. सांगून सांगून तीं म्हणटलीं म्हजी आवय बापूय कितें तरी म्हज्या बऱ्याक सांगतात. दुसरें म्हणल्यार आमच्या वाड्यांत वो गांवांत जावं तरणाटीं आसता तेन्ना आमचें मन तांचे वरवीं बरें आसूंक जाय. कोण म्हणटालो एका गांवांत, फादर ते तरणाटे केन्नाच चेंज जावपाचेच नात, तांचो स्वभाव तसलो, तांची वागणूक तसलीच. पूण तशेंनूय भयणी भावांनो, आमची वागणूक ह्या तरणाट्या सोबें जावं वाड्यांत वो गांवांत बरी जाल्यार आमच्या कोरन्या वरवीं तांकां जायतें बदलप हाडूंक जाता. सुरवातेक हांवें सांगलोलें, ती गोडे मुवी पळोवन त्या तरणाट्यान आपलें जिवीत बदल्लें. आमचे जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक कितें मार्गदर्शन दिवंक तांचे जिवितांत बदलप हाडूंक जाता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर जेन्ना पॅरीस युनिवर्सिटीन शिकतालो तेन्ना इनास्ते लॉयलान ताच्या कानार अशीं उतरां सादलीं, आख्खो संवसार जोडीत आनी तुजो आत्मो इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदप. ही उतरां आयकून ताणें एक तरणाटो कसो तेन्ना शिकतालो तेन्ना सान फ्रांसीस शावेरान आपलें जिवीत बदल्लें. आयज प्रितीच्या
भयणी भावानो, आयज सगल्यांक आमकां एक उलो. आमच्या बरे उतरांतल्यान, बरे कोरनेंतल्यान दुसऱ्याचें जिवीत आमच्यांनी बदलूंक जाता. आनी जायतें बरेंपण तरणाट्याच्या जिवितांत हाडूंक जाता. आनी थोड्याच वेळान जेजू उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या हालतारार हाजीर जातलो. मागुया, जेजू आमच्या तरणाट्यांक वाड्यांत व गांवांत आमच्या मोगा वरवीं, बरे कोरने वरवीं ताका बरी देख दिवंक तुजीच कृपा आमकां फावो कर. चोत्रेक एक करून कांय मागण्यांनी ते देवा मुखार ह्या वेळार आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी जेजूचो संदेश आपल्या खासगी जिविताच्या देखींतल्यान दुसऱ्यांक परगटूंक जेजूची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणें करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपणाक विचून काडलेले पोरजेची सेवा कोत्ताना पोरजेच्या काळजांनी बोरवासो तिरावंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणें करता तुका. आमच्या दोन प्रांतांत दोतोनीचो वावर चलयतल्या डायसन कॅटिकल सेंटर हाचो वावर भुरग्यांक आनी दोतोन शिकोवप्यांनी वरवीं अदीक नेटान चलोवंक बापाचो सांगात तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणें करता तुका. आमच्या दोन प्रांतांत तरणाट्यांची आकादनी करूंक वावुरतल्या डायसेशन यूथ सेंटर आनी हेरांचो वावर सुफोल जावंक, तशेंच तरणाट्यांनी जेजूक आपल्या जिविताचो बोरवासो म्हूण आपणावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणें करता तुका. आमच्या गोंय दोन प्रांतांच्या से कॅटेकलाची आस्कारीन अलेक्झांद्राची सांत कातारीन हिचे पोरबे समोयार पवित्र सोबेन वावुरतल्या फुडाऱ्यांनी देवाचें आपोवणें स्विकारून दुसऱ्यांक बोरवाशाचे नमुणे जावंक बापाची कृपा तांचेर मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणें करता तुका. स्वर्गीच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान केल्ली आमची मागणी, तशेंच आमच्या तरणाट्याचो फुडार आनी जिवीत आमी तुज्या हातान घालता. तुज्या पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडान तांचें जिवीत उजवाडीत कर. आमी मागणें करता त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणी म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या ह्या पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, भाग्योन कातारिनाच्या जैताच्या उगडासाक हें दिनवासनेचें बलिदान आमी तुका भेटयता. तुज्या मोगा खातीर तिणें मांडलोलें झूज आनी भोगलोलें कोश्ट तुज्या नांवाक मान आनी तुज्या काळजाक संतोश दिवंक पावली. तशेंच आमचे दिसपट्टे जिणेन तुज्या मोगा खातीर आमच्या ताळण्याचेर झूज मांडूंक आनी हे परी तुका मान आनी संतोश दिवंक दयाळायेन आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया.
होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणांच्या देवा सोर कळ्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यून कातारीन तुजे रोग साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ सपूर्णायेन पडजळायताय. देखून स्वर्गींच्या देवृता संगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपरी जेवण तोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसुलें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पोरगोट या. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे काळजींतलें पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटाव. बापाजी तुज्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा, सिमियाव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर जोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये संगाती, तिच्या पोती भाग्योन जोजे, भाग्योन धर्मता, भाग्योन कथारीन आनी सोर आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आनी भवार्थान म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस
आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेंच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वटाय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली सगलीं आमी सोबागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाच्या भाव भयणीनो, कातोलीक धर्मांक जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला. फकत तांणीच कम्युनियाक घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बाबतीत संस्कार घेतलेले आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Sakshi Devo, Sada
sorgar son dos tu son. आमचे दोळे ह्या वेळार आमी दापुया आनी ओगेपण सांबाळुया. काळजांत शेवलेल्या जेजूचे आसने अनुभवून ताका आमी दिनवासुया. प्रार्थुया. भो पवित्र आनी सोर बोलीस देवा, आंकवारपणाच्या आनी रोग साक्षीपणाच्या जैताक लागून बागयोन कातारिनाक तुजे भोक्तिनीक बागयोंता मदें उबारून तुवें मुकूट दिलोय. आमी आतां घेतिल्ल्या संस्काराच्या बळान सोर वायटाचे दिरान जैत व्हरून सर्गीचे मोहिमेक आमी पाव अशें कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मातशें बसुया. आयची मिसाची भेट समोरमलोल्या पाद्री रॉयल आनी देवाची उतराची मोडणी केल्ल्या दियाग्न सेन्वी हांकां आमचे दिनवास. तशेंच ह्या मिसांत वाचपाक केलोल्यांक आनी गायनाची मांडावळ केलोल्यांक आमचे दिनवास. आयज बागयोन फ्रांसीस सावेराच्या नोवेनाचो दुसरो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11, 3:30, 5 आनी 6:15 वाजता. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळचे 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 3 ते 6 पर्यंत वचूंक येता. तशेंच म्हज्या दाव्याक बायलां कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचे 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचे 3:30 ते 5:30 वाजता. तुमी बागयोन फ्रांसीस सावेराचे रेलिकेचो मोग घेवन भायर सोदतना थंय आमचे दियाग्न भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणें करून घेवंक जाता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बाजिलिकेंत पयस संस्काराची बसवण जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक येता. ह्या मिसा भेटेंत भोगटीपणी भाग घेतलेल्या तशेंच हो वातावरण पवित्र करूंक वावतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. आयज अलेक्झांड्राचे कात्रिनाचे परबेज समयार 10 वाजता से कॅथेड्रलांत दोबाजीक मीस आसतलें.
चोत्रायदोची हांगा 11 वरांचेर मीस आसचें ना. फाल्यां पिडेस्तां पासत भेटयलोलो दीस 3.5 वरांच्या मिसाचेर तांचेर केरीत मागणी आसतलें. हे बाबतींत तुमकां व्हेकल पास जाय जाल्यार कंट्रोल रुमाक मेवतले. 29 तारखेर सगळे याज्ञिकांक आनी धार्मीक भाव भयणांक भेटयलोलो दीस. त्या दिसा याज्ञिकांक आनी धार्मिकां पासत आमी केरीत भाशेन मागतल्यो. 27 तारखेर 9:15 वाजता अंतो धर्मीक जमात इंटररिलिजियस मीट आसतली. त्या दिसा 9:15 आनी 11 वरांचेर मीस आसचें ना. सगल्यो बी रावया. सुरविस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बुडकार. सान फ्रांसीस सावेराक मागणें. सान फ्रांसीस सावेराक, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं केलोय आनी तुजो जीव चोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. चोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकांटाव. आमेन. फुलां भेटोवंक व फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बाजलेगेच्या लिट्याची देस्कार व कंट्रोल रुमाक दिवंक जाता. तुमच्या काशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजलेगेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसली दुबावी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिसांक कळोवचें. डिसेंबराचे 2 तारखेर से कात्रेलाचो यूथ तियात्र घडोवन हाडटा. ताचो बरोयणार आनी डिरेक्टर लॉरी ट्रावासो. हो तियात्र जातलो से कॅथेड्रलाचे स्टेजीर 7:30 वरांचेर आनी तियात्राचें नांव जावन आसा ह्या तियात्राक नांव दी. कोणाची गाडयेची चावी सांडलेली मेळ्ळेली आसा ती तुमी कंट्रोल रुमांत वचून घेवची.